कलत्या काळजान मंदिरांत तुज्या येताव सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयताव पाताक आमचे सोम्या मिरताव ओडा मोडान तुका लब्धता सुकून गेल्ल्यो शेळयो आमी सड जावन आसा तुझ्या आदाराचे सौम्या पातळून आसा भक्तीन तुझे लागी सौम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुझो आदार मागता कालत्या काळजान मंदिरांत तुझ्या येताव सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयताव पाताक आमचे सोम्या मिरताव ओडा मोडान तुका लब्धता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मोगाचेनो एक कुटाम जावन अर्गां बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती खालती जावन सोम्याच्या राजान वर्ती जावंक उलो दिता. जेजू देवाचो पूत तरी खालतो जावन मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसारी आयलो अशें आम्हा सर्वांक खालतो जावंक ताणें उलो दिलो. जेजू परी खालतेपण आमचें तें रुता जावं देवाचो आदार मागया. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणींक आयच्या लितुदेची तिनी वचपां आमकां खालतेपणा विशयांत सविस्तार सांगतात. ही वाचपां आमी बरी करून आयकुया आनी वाचतल्यानी तिके बरें करून व्हडल्यान सकाळ वाचचें आनी ती वाचल्यार पावना त्या नंतर त्या विशयांत आमी बरें चिंतूंक आसा आनी घरा वचून आमच्या घरांत आमच्या शेजारा ह्या खालतेपणा विशीं खालतेपणा सेगुणा विशीं हेरांक सांगचें आनी आमी सांगचें कशें जियोवन दाखोवचें. आमच्या करण्यांनी आमी खालते जावचें आनी हेरांक खालतेपण कितें म्हणलें आमी जावन करण्यांनी कर्ण दाखोवचें. त्या खातीर ही वाचपां आमच्या दिसपट्ट्या जिणेक उपकारा पडची तसली जावन आसात. त्या खातीर सोमेस्तां ती बरें करून आयकुया आनी त्या प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करया. आनी हें मिसाचें बलिदान मोगान आनी भक्तीपणान अर्पुंच्या खातीर आमकां आमी तयार करया आनी खालतेपणी म्हणया हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडाक उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगे सदांच आमकां मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदेदार देव आमची काकळट करूं आमची पातकां बक्षण आमकां शासनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुटकर सोम्या काकुटकर Krista kakutkar
Krista takut ke Somya takut ke Somya takut ke Mahima, 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 Mahima Deva Unsargi आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेच पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोड वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोमियाची सुख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच तुका सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाप करता आमची ताकद कर तू बापाच्या उजव्याक पोचलाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थया सर पदेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा सर संपूर्ण देणी तुजे तान उपजतात आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडय ती जतनेन राख आनी मायपासान बाळगून दवर आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करदेव तुज्या सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप म्हज्या पुता तुजें काम कलतेपणान कर आनी लोक दान धर्म करतल्या मनशाचो मोग करता त्या परस चड तुजो मोग करतलो जितलो तूं व्हड तितलो तूं लनवेक्यान चल आनी सरेस्पराची कृपा तुका मेळटली कित्याक सरेस्पराची पदवी भोव व्हड तरी कलत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता गर्विश्ट काळजाचेर कश्टांचो भार पडटा पातकाचेर पातक दळटा गर्विश्ट मनशाचे पिडेक वखद ना कित्याक खोटेपणाच्या झाडान ताचे भितर पाळां घेतल्यांत शाण्या मनशाचें काळीज ओपारी नियळटा चीत दिवपी कान शाण्या मनशाची आशा देवाचें उतर हें देवाची ओळखा दुबळ्या धाकट्यांक एक बिडार तुवें बांदलाय तुझ्या उदर मोनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक बिडार तुवें
तिवोन देवाचो सद्रे मुखार संतोस्तार आनंदान गितां गायना म्हणून नाचतात उडता देवा गितां गाया ताच्या नांवाक स्तुती करा सर्वेस्पर ताचें नांव ताचे मुखार उल्हास करा तुझ्यान उदार मोनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक बिडा तुवें बांदला आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता तो देव अनाथांचो बापूय आनी विधवेचो आदार जावन आसा एक सुर्यांक रावोंक तो बिडार दिता कैद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता तुझ्या उदार मोना देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक बिडा तुवें बांदला देवा तुझ्या उदारपणान यातिश्ट पावस तुवें धाडलोय करपोन गार जाल्लो तुजो स्वांत गांव नव्यान सुफोळ केलोय थंय तुज्या परजेन बेडार बांदले तुज्या उदार मनान दुबळ्या धाकट्यांक म्हूण तुवें तयार केल्ले तुज्या उदार मनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक बिडा तुवें बांदलाय तुज्या उदार मनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक बिडा तुवें बांदला हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप तुमी इस्रायल घरा बरी कुडीच्या विश्वांनी परकूं येत तसल्या वस्तूक लागीं सरनाकात ती सिनाय पर्वता मुखार उबी जाली उज्याचे आकटे दाट काळोख मोडाची सावळी आनी वादळ तांणी पळयले तुतुरेचो आवाज आनी तरतरवपी उतरांचे गर्जणे तांणी आयकले ती उतरां तांणी आयकतच तसलो संदेश आपणाक आनी नाका म्हणून ती प्रार्थी लागली पूण तुमी सिनोन पर्वताक जिवन देवाच्या शाराक सर्गींच्या जेरुजलमाक लागीं सरल्यात थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत परजेच्या दाबाजेक जमल्यात आनी सर्गार नांव दखल जाल्ली मलगडी भुरगीं जमतेक एकठांय जाल्यान सर मनशाची झडती करतल्या उजीर आनी संपूर्ण केल्ल्या बऱ्या मनशाच्या आत्म्या समकार तुमी उबी जाल्यात नव्या सल्ल्याच्या मध्यस्थ जेजूची आनी आबेलाच्या रक्ता प्रास अदीक अर्थाच्या शेणयल्ल्या रक्ताशी तुमी आयल्यात देवाचे उतर हे देवाची उडोवकार उबी रावया Alleluia, 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 Alleluia. मुझे सू तुमच्या कंदर गेया आणि मुझे लागते शिका म्हणता सोमी कित्या बोळ्या आणि काळत्या काळसा सो हांव Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या एका साबताच्या दिसा जेजू फरिसांच्या एका मुख्यस्थाच्या घरा
जेवणाक गेल्ले कडेन सकडी ताकाच पारोत कर्ण आसले. जेवणाक पयले सैरे आपणाक पयलो आनी वयलो बसका विंसून काडटात तें पळोवन जेजू तांचे लागीं एक वापर दिवन म्हणूंक लागलो, तुका कोणेय काजाराक आपयल्यार तूं वचून पयल्या जाग्यार बसनाका. एका वेळा तुज्या चड मर्यादेच्या मनशाक ताणें आपयलां जायत. थळ तुमकां दोगांकी आपोवणें दिल्लो घरचो येजमान येवन जागो हाका सोडून दी म्हणून तुका सांगीत जाल्यार तुका लज जातली आनी तुवें निमाणो जागो घेजय पडटलो. देखून तुका जेवणाक आपयल्या थंय वेताना निमाण्या जाग्यार बस. ते वेळ तुका आपोवणें दिल्लो येवन तुका सांगतलो, इश्टा वयर वचून बस. तेन्ना सांगाता बसलेल्या सर ववळ्या मुखार तुका मान जातलो. आपणाकच वर्त करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. उपरांत आपणाक जेवणाक आपयल्या की तो अशें सांगी लागलो, तूं कोणाकय बऱ्या फाल्याक आपयतना तुज्या इश्टांक जावं भावांक जावं तुज्या सैऱ्यांक वा तुज्या ग्रेश्ट शेजाऱ्यांक जावं आपोवंक वचनाका. कित्याक तुवें आपयल्या बरी तेय तुका आपयतले आनी तुजें ऋण फारीक करतले. पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक, फांगल्यांक, थोंट्यांक आनी कुर्ड्यांक आपय. थळ तुजें ऋण फारीक करूंक तांचे लागीं कांय ना म्हूण तुका संतोश जातलो. नितिवंताच्या जिवनपणवळी तुवें दिल्लें तुका दाराळ मापान पाटी मेळटलें. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, हांवें खंय वाचल्लें तें कन्नडान, इंग्लिशान न्हय कन्नडान. तें अशें आसा, ತನಗಾಗಿ ಅರಳುವುದು ಹೂವಲ್ಲ, ತನಗಾಗಿ ಬೆಳಗುವುದು ದೀಪವಲ್ಲ, ತನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವನು ಮಾನವನಲ್ಲ. हाचो अर्थ कितें? एक फूल आपणा खातीर फुलाना, आपूण कितलें सोबीत आसा, कितलें पोरमोळ भायर येता तें दाखोवच्या खातीर फुलाना. पर एक फूल फुलता आनी एकल्याक संतोश दिवंक, आनी एकल्याचें कार्य सोबोवंक. प्रत्येक जावन कांतारा वेळार व्हंकलेचें आनी स्त्रियांचे शेंडे सोबोवंक, इगर्जेंत धार्मीक कार्यावळी आल्तार सोबोवंक, तशेंच बोरीं कार्या वेळार फुलां हेर एकल्या आनी एकल्या संतोश दिवंक फुलतात आनी निमाणें भावतात. तशें जाल्यार एक फूल कालतें जावन आसा. हें फूल आपणाकच विसरून हेरांक संतोश दिता. तशेंच एक दिवय तशेंच तो आपणा खातीर जळना, बगार हेरां खातीर, हेरांक उजवाड दिवच्या खातीर, काळोख धांवडावच्या खातीर, नीट वाट दाखोवच्या खातीर एक दिवो जळटा आनी उजवाड दिता. तशेंच दिवोय निस्वार्थी, तो आपणा खातीर जळना, आपूण कितलें स्ट्रॉंग कितलें पर्जळीक आसा म्हणून दाखोवच्या खातीर तें जळना, आनी एकल्या खातीर आनी एकल्या संतोश दिवच्या खातीर तो जळटा, करगता. हय, एक दिवो पासत निस्वार्थी, आपणा खातीर विसरून हेरां खातीर तो जळटा. तशेंच पिट्टाची कांजीस स्वार्थी मनशाक मनीस म्हणनात. कित्याक ताका आनी एकलें पडोवन वचना, ताच्यान तो पडोवन गेला, ताच्या विशयान चिंतचें, कशें पयशे करचे, कशें एन्जॉयमेंट करचें,
कशें हारांचें लुटचें आपणें दोलकें भरचें तेंत ताका चिंता खंत वचको ताका ना आपणा विशयी चिंतचें आपणा सगळ्यांक मान दिवचें आपणा मोरया दिवचें अशें म्हणलें ताचें चिंतप असो जाल्यार मनीस ह्या संवसारांत जिवंक फावो न्हय म्हणटा थोडे वय म्हज्या मंगळाचें न्हू आयची तिनी वचपां आमकां एक सवाल विचारतात ते सवाल कश्टांचे न्हय सगळ्यांनी जाप दिवेत ते सवाल अशें आसा कालतेपण म्हळ्यार कितें एक ताच्या पयलीं आनी एक सवाल आसा सगळ्या शेगुण्या पैकी श्रेश्ठ शेगूण खंयचो कोण सांगता कोणें कालतेपण म्हळ्यार तें 100% करेक्ट सगळ्या शेगुण्या पैकी श्रेश्ठ शेगूण जावन आसा कालतेपण कालतेपणाक सगळ्या शेगुणाची आवय म्हणटात कित्याक कोण पळय कालतो मनीस ताचे तें उरलें सगळे शेगूण आसतात ताका तें भावार्थ आसा मोग आसा चडदोड आसा बोगसाणें आसा हेरांक तो पाप बीन मत आसा हे सगळे शेगूण कोण पळय कालतो ताच्या भोंवती आसोन त्या मनशाक बरो करतात तें कालतेपण आमकां कालतेपण सगळ्या शेगुणांची आवय जावन आसा कालतेपण हें कालतेपण आमचें तें प्रत्येक जाण क्रिस्ताच्या भुरग्यांक तें आसा जाय आनी तें फुलोवन जाय हेरान कळाय आमी कालते म्हणून आमी कार्यानी दाखोवंक आसा कशें हेरांचो मोग करन हेरांचे पाप बीन मत पावोवन आमकां सुतक सुणू हेरांनी वयर येजें बरें जाय जें म्हणलें आशे म्हणून तशें केल्यार मात्र आमी कालते म्हणून जाता आतां जालें आनी कालतेपण म्हळ्यार कितें वॉट इज ह्युमिलिटी आफ्टर ऑल आमी कालतेपण म्हणटा कालतेपणाचो अर्थ कितें कोण सांगता नो कालतेपण म्हळ्यार आपणाकच विसरोवचें आनेका खातीर जिवोवचें आपणाकच विसरोवचें आनेकल्या खातीर जिवोवचें वा आनेकल्याचो मोग करचो ताका म्हणटा कालतेपण हें कालतेपण आमच्या घरांत सुरू जाय भायर तावन न्हय आमच्याच घरांत कशें दादल्यान आपणाकच विसरून आपल्या स्त्रियेचो मोग करचो तिच्या खातीर जियोवचें तशेंच स्त्रियेन तिकाच विसरून आपल्या दादल्या खातीर जियोवचें आनी तिकाच विसरोवचें तिच्या खातीर न्ही आपल्या दादल्या खातीर जियोवचें ताचो मोग करचो हाका म्हणटात कालतेपण तशेंच भुरग्यांनी तांकां तें विसरोवचें आनी आपल्या आवय बापायक मोगान पळोवचें कालतेपणान काल जावचें सांगलें आयकोवचें अशें म्हळ्यार आपणाकच विसरून आनेकल्या खातीर जियोवच्याक कालतेपण म्हणटात नाजाल्यार प्रेजंट ना हें कालतेपण नासल्या शिवाय तुकाच विसरून आनेकल्याचो मोग करून साध्यच ना ताका खातीर एका दादल्यान आपणाकच विसरोवचें आनी आपल्या स्त्रियेचो मोग करचो ताचो मोग करूंक स्त्री आसा ताणें ताचो मोग करची गरज ना तशें स्त्रियेन तिकाच विसरोवचें आनी आपल्या दादल्याचो मोग करचो आनी तिचो मोग करूंक दादलो आसा तशें भुरग्यांनी तशेंच तांकांच विसरोवचें आनी आपल्या आवय बापाय खातीर जियोवचें तांकां काल जावन चलचें कित्याक तांचो मोग करूंक आवय बापाय आसात हाका म्हणटात कालतेपण ही आमचें तें फुलोवन जाय क्रिस्तांवान तें आतां आपणाकच विसरून हेरां खातीर जियेले मनीस नात गे आसात आदीं आसले आतांय आसात आमच्या मदेंत आसात फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन आनी ताणें कितें केलें सगळें आमकां भारताक स्वता म्हळ्यार तोकार म्हळ्यार ताणें एकल्यान केल्लें न्ही पूण सगळ्यांनी एकठांय करून अहिंसाच्या मार्गा मुखांतर ताणें स्वता ब्रिटिशाक धांवडायलें लढाय करनासतना धांवडायलें लढाय मारून न्ही वय असलो मनशाक 7 माळयांच्या बिल्डिंगाचेर रावून साध्य आसलें पूण तो खंय जियेलो
आश्रमांत सेवा कर म्हणटा सेवाग्रामांत दुर्बळे सांगी जियेलो. हाका म्हणटात कालतेपण. हाका म्हणटात आपणाक विसरून हेरां खातीर जियोवचें. सेकेंड आतां कोणें सांगलें मदर तेरेसा यश तिका सुखान जियेत आसलें कॉन्वेंटा भितर कांयच उणें नाशिल्लें. पूण तिचें आपोण्या भितर आनी एक आपोणें ते जावनाचे दुर्बळांची सेवा ते देवा जावन ते आपोणें आयलें तिका सगळें सांडलें तिणें कॉन्वेंट तें जेवण घेवन पुरो सांडलें. गल्ल्या गल्ल्यांनी गेली मार्गांतल्यान गेली मेळिल्ल्या दुर्बळांक निर्गतिकांक कोडकारांक कोडाच्या पिडेचांक आनी विशेश जावन नेणट्या बाळांक कोणें बोल्यान उडयल्लें डस्टबिनाक उडयल्लें त्या नेणट्या बाळांक एकठांय गेले सांगत हाडलें. तांची साकरी गेली तांची आवयती जाली कित्याक तांचे थंय तिणें जेजूचें प्रतिरूप पळयलें. हाका म्हणटात कालतेपण. हाका म्हणटात आपणाक विसरून हेरां खातीर जियोवचें. तिसरें आमचो पाप साहेब फ्रांसीस तो चिनाय जाल्या दिसा सगळो संवसार राखून आसलो ताचें बेसांगण घेवन आनी तो भायर आयलो बेसांव दिवंक म्हणून आयलो. पूण पयलें कितें केलें तो सगळे लोकां मुखार तकली बागायली आनी म्हणालो म्हाका तुमी बेसांव दिया म्हाका तुमच्या बेसांवाची गरज आसा आनी तकली बागयली. त्या नंतरच ताणें सगळ्या संवसाराक बेसांव दिलें. हाका म्हणटात कालतेपण. आनी एक फावटी अशें जालें पाप साहेब लोकां बेसांव आयल्या वेळार म्हणलो तुमी सगळे म्हाका बागेवन बापा म्हणटात पूण हांव बागेवंत न्हय. हांवें तुमच्या वरीस मनीस. हांव पातकी. म्हाकाय बक्षणाची गरज आसा. तुमच्या बरी म्हाकाय बक्षणाची गरज आसा. तितले म्हळ्या मात्र न्हय थंय तातल्या याजका मुखार दिंबी घालून कुमसार जालो. हाका म्हणटात कालतेपण. हय म्हज्या मगाचें न्हू हे सगळ्या श्रेश्ठ व्यक्तींक प्रेरण खंयच्यान मेळ्ळें कालतें जावंक. ते आमच्या महान जेजू ताणू सर्गींच्या बापाच्या एकल्याच पुता ताणू. कित्याक बापान ताका धाडलो एक मिसांव दिवन संवसाराचें साल्वसांव आनी जेजू आयलो. ताचें कितें आशाद नाशिल्लें सगळ्या संवसाराचेर ताणें अधिकार चलयता आसलो. ताका रावल्यार जियेचें आसलें. पूण ताणें हिंसून काडलें कितें एक दुर्बळ्याचें सुताराचें कोटाम. दुर्बळी सुतार म्हळ्यार आमी थर्ड क्लास म्हणटा न्ही थर्ड क्लास सिटीजन काही येना. सुताराच्या कुटुंबा मुखार ह्या संवसारी आयलो. आनी बेतलेमान गेल्ल्या वेळार आवयची घडी लागीं पावल्ली. कोणें जागो दिवंक ना. कोणें दिलो ना आसल्यानी दिवंक ना. ताच्याच रचल्या संवसारांत ताकाच जागो मेळो ना ह्या संवसाराक येवंक. पूण कोणें जागो दिलो त्या मोण्या मोणजातींनी जागो मात दिलो न्ही सांगाती दिलो मनशांनी दिवंक ना. आनी मोरयेन सगळ्या तुमच्या रायाक ह्या गोरवांच्या गोट्याच्या कावणेर ह्या संवसार हाडलो. हाच्या की वर्तें कालतेपण आमकां खंय मेळ्ळात गी. हाच्या की वर्ती दुर्बळकाय आमकां खंय मेळ्ळात गी. सारका संवसार आसल्यार गोरवांच्या गोट्यांच्या खावणेर जमलो. म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी आमच्या दोळ्यांतल्यान दुखां गळे जाय ह्या विशयान चिंता ना. देव आमच्या खातीर खंयच्या खंय देवलो गी म्हूण खंय आसलो खंय देवलो. तर आमचें तें हें आसलें कालतेपण आसा जाय म्हणटा जेजू. त्या नंतर जेजू 30 वर्सां त्या नजराच्या हळडेंत आचाराचें काम करून पोट भरलें ताच्या आनी आवयचें. 30 वर्सां आचाराचें काम करून उडास दवरप. आनी त्या नंतर निमाण जेवणा वेळी आपल्या आपोसलांचे पांय धुले. साकर आनी धन्याचे पांय धुवचे. हांगा जेजू साकर जालो आनी आपल्या आपोसलांचे पांय दिले आनी म्हणलो हांवें केल्ल्या बरीच करा. तशें म्हळ्यार आनी पांय धुवचे न्ही आनेकल्याची सेवा करा. गरजा आनी पावा दुर्बळांचो मोग करा. हाका म्हणटात कालतेपण. हाका म्हणटात आपणाक विसरून हेरां खातीर जियोवचें जेजून आमकां करून दाखयलें. हें आमकां सगळ्या क्रिस्तांवांक दोळे उक्ते करचें लिसांव.
आमी आमच्या जेजू बरी जाय जाल्यार जेजून केल्ल्या बरी आमी करी जाय, नाजाल्यार प्रेजेंट आमी क्रिस्तांव म्हूण सांगू न्हू. जेजून आमकां करून दाखयलां. हाका म्हणटात कालतेपण जावन आसा आमकां तें विसरून हेरां खातीर जियोवचें. आनी मोरी तिचें कालतेपण पळया. बरी काबार हाडिल्ल्या वेळार ती कितें म्हणली, म्हज्या बडव्या म्हज्या देवाक ना म्हणूंक हांव कोण. तूं कितें सांगताय पळय तशेंच म्हजें तें जावं. कित्याक हांव देवाची चारण दासी. पळया हाका म्हणटात कालतेपण. मोरयान अनकंडिशनल येस म्हळें. आमच्या सालोताचे काणी सुरू जाली, तिणें येस म्हळ्या नंतर वय म्हज्या मगाचें न्हू, ही सगळीं एग्जाम्पल्स आमकां दिल्यांत आमी तांचे बरी जावचे खातीर. त्या खातीर आयच्या वांजेलांनी आमी आयकलें, तुमी जेवणाक तुमकां आपयल्या वेळार पयलीं बसका काणगेनाकात आनी कोणाक आपयलां जावं पुरो, निमाणी काणगेया. कोण निमाण आसा तो पयलो जातलो म्हणटा देव. आनी तशेंच तुमी जेवणाक आपयतना तुमच्या सेरेदारांक आपयनात, ग्रेस्तांक आपयनाकात. ते तुका फाटीं आपयताले, ऋण बारीक जालें. कोणाक आपया, निर्गतिकांक, दुबळ्यांक, कुर्ड्यांक, तोंट्यांक तांकां आपया. कित्याक तांकां पाटी दिवंक जावचें ना तांच्यान. जेवण तुमकां जेवणाक आपोवंक तांकां जाताय. पूण हें पळयलो तुमचो सर्गीचो बाप तुमकां 1000 वांट्यांनी पाटी दितलो. म्हज्या मगाचें न्हू, आयच्या 3 वाचपांचें सारांश इतलेंच आमी कालतें जाय जे कशें आमकांत विसरून हेरांची सेवा करी जाय. आतां आमी समेस्तां सगळीं उबी रावन आमचो भावार्थ आमच्या देवाचे उसारे आनी म्हणया सत म्हणटा. सर्गाने पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावर विश्वासितो आमकां मेळटा समलो पोंचले काळकाणी सस्ते तुका प्रसाद चडलो. तो मेलो आनी ताका नेकी पिलो. तो मेल्ल्यामध्ये देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवंत जालो. सर्गाक चडलो. सत्पदार बापाच्या उजव्याक बसला. तांची मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार पातकांचे भक्षाणे फुडीचे जेवणपण सस्तांचे जिवीत. आमेन. मोगाचें न्हू, देव आमचो मोगाळ बाप खालत्यांची मागणी तो आयकता. त्या बापा हुजेर आमची मागणी आतां आमी भेटोवया. बापा, पबी सभेच्या वडिलांनी खालतेपणान आनी बोळेपणान तांचे ताब्यान आसलेल्या लोकांक चलयशें आनी सोम्याच्यो मोगाचो गुर्तू जायचे आदार लाभय म्हूण मागता हांव. आमचे अधिकारी आनी लोकां प्रतिनिधींनी तांचे ताब्यान आसच्या लोकांक शांती समाधानान चलोवंक भ्रश्टाचार, हिंसा आनी क्रूरपण निवारूंक क्रमगेशे कुरपा लाभय म्हूण मागता हांव. आमच्या कश्टा अनवरान पिडे समस्यांनी तुज्या पुता जेजूचे देख घेवंक उजवाड लाभय आनी तांकां बरी भलायकी दी म्हूण मागता हांव. कुटुंबां जेणयेन खालतेपण आनी बोळेपणाच्या शगुणाचो मोग करूंक आनी कुटुंबांत एकवट आनी मोग वाडोवंक मिनत चडच्या कुटुंबाच्या सांज्यांक पवित्र आत्म्याचे मजत लाभय म्हूण मागता. आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी विविध तरेच्या ताळण्यांनी सांपडून कंगाल जाताना तुज्या पुताचे आदर्श घेवन तांचे जिणये जैत आपणावंक तुजो आदार दे म्हूण मागता. येवकारितेच्या मेजा बोवारी आजार जालेल्या आमी सर्वांनी गर्व, अहंकार, वयलो स्थानमान हांव आनी म्हजें म्हणलें चिंता सांडून खालतेपणान दिवंक जाय असली कुरपा दी म्हूण कुरपा लाभय म्हूण मागता. दयाळ बापा, आमची मागणी तूं स्विकार कर. आमकां सर्वांक तुजे कुरपे बेसांव आनी बर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं.
की बापा हो फळ वावरासो गोर तमच्या मोगासो कळत्या कळसान ओरत्या मोगा तुका आज भेटोसो किरकोळ आमचे जीवन तुका भेटोन दिता सेवेच्या स्पिरितान आमकां बरमोन मागता बापा आमकां पाट दैवीक तुजें बेसांव तोरपेन आमकां नेट पाळच्या तुजें मिसां बापा आमकां पाट दैवीक तुजें बेसांव तोरपेन आमकां नेट पाळच्या तुजें मिसां म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुतरा देवा बापाक मानतात आसतलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एका पवित्रेच्या आदवाक सरीसपूर्त मानून घेव. जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रकाय संपूर्णकायेन आमकां फावो जावं हें हांवें मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो. आमचीं काळजां उबारुया. आमी सरीसपरांतली उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पददारा आनी शासनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वंते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजें सवें आमी जियेता भोंवता आनी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयस तुजो मोग आमी भोगता बगार शासनाच्या जिविताची देणी आमकां तूं खात्री करताय. तुज्या पवित्रात्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्रात्म्याक आमी घेतला देखून शासनाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गोठ भोगूंक आमी बरवाशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापाच्या पदवेची दिनवशी काळजान आतां आमी स्तुती गायता. Povit, 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 dărbaran să serveți portul. Sărgani संसार परला तुझ्या वैभवा, ओम सगी तुकाचे, ओम सगी तुकाचे. ओम सगी तुकाचे, ओम सगी तुकाचे. सर्वेच पोराचे नावी येता ताकाचे, ओम सगी तुकाचे, ओम सगी तुकाचे. ओम सगी तुकाचे, ओम सगी तुकाचे. बापा कोरासोतम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कशें कस्मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातसे ताणें काळस घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काळस, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थासो घट परगट या. जिसू मेलो, जिसू जीवन जाला, जिसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कुडां रगत शेवंतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकीय वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पलसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाच्या माये सांगाता, जुजा तिच्या पती सांगाता, बागेवन धर्म दोत आनी आशिसीचो सान फ्रांसीस आनी सान क्लारा आनी सर काळेन तुका मारविल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सश्णांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून चोसी केलें तें आपुरबायेचें मागणें आतां आमी सोमेस्तां भक्तीपणां म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संता येवं, तुजी कशी सगाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काडीन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवळ. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान येतलें आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. तुजी ससाच्या सस्ता. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाले आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक.
सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो माया मोगाचो गुर्त जावन आतां आमी एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमकां. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडां रगत आतां आमी शेवंक वेता ती आमचेर झडती आनी केस सडिना जावं पूण तुज्या काकुळतेन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वाकात देव. फळ्या ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणात जेजवात आमकां मोगान आपयता. आमी निजाकी सुभागी. सोम्या तुवें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उर्जानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची कुडां रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. तुका सोगलो समकां दिलो आमच्या आत्म्या सोगला सालो. तुका सोगलो समकां दिलो आमच्या आत्म्या सोगला सालो. तर आमकां अंतस्करणी दुर्बळी सोम्या सर्गीचे रस आमी सोडच्या. तुका सोगलो आमकां दिलो आमच्या आत्म्या सोगला सालो. तर आमकां कालते आनी भोगोळी सोम्या पृथ्वी ही आमचे दायजांवच्या. तुका सोगलो समकां दिलो आमच्या आत्म्या सोगला सालो. तर आमकां तुका सोसणी गायची सोम्या आमकां तिरबू सोबण मेळच्या. तुका सोगलो आमकां दिलो आमच्या आत्म्या सोगला सालो. तर आमकां निती कुकेव ताणेली सोम्या दादोस काय आमचे थंय उरच्या. तुका सोगलो सामकां दिलो तुमच्या आत्म्या सोगला सालो. तर आमकां करे दयाळायेची सोम्या तुजी काकूळट आमकां लाभच्या. तुका सोगलो आमकां दिलो आमच्या आत्म्या सोगला सालो. तर आमकां राची शांती हाडटली सोम्या तुजी भुरगीं आमकां म्हणच्या. तुका सोगलो सामकां दिलो आमच्या आत्म्या सोगला सालो. तर आमकां
सौम्या तुजी भुरगीं आमकां म्हणच्यात तुका सगळो आमकां दिलो आमच्या आत्म्या सोगरा जालो कर आमकां निधी पासो दोगदोची सौम्या सर्गार तुका आमी मोगच्यात तुका सगळो सामकां दिलो आमच्या आत्म्या सोगरा जालो तुका सगळो आमकां दिलो आमच्या आत्म्या सोगरा जालो प्रार्थया प्रितेच्या बापा सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां आत्तां दादोशी केले वो वाडोवंक मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची साखरी करूंक आमची थंय उमेद सडत वसों ह्या आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सर्पदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मन तुमचेर आशिर्वाद घाल वसोणया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा होगळाप जावं जेजू क्रिस्ता आतां आनी सदां सर्वदा तुमकां सर्वांक ह्या रेतेरीक व्हरतो स्वागत आमी मागलो आतां आमी आभारी काळजांनी देव बरें करूं म्हणटा रेतेरी घेवन जायतें बरेंपण तुमी आपणयलां देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं प्रत्येक तरान आयचे मिसेचें बलिदान भेटून वापरपाचो संदेश दिवन आमचे खातीर मागिल्ल्या मानादीक बाप फ्रेड रॉड्रिगस आनी तांचे सांगाता साबेटून केल्ल्या मानादीक बाप फ्रांसीस फेर्नांडीस हांकां तुमच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच गोंयार भाऊ जॉन आनी गोंयान मंडळीन बरें गायलां आमकां मागोवंक तांणी आज आदार दिला ह्या खातीर तांकांय तुमच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा मुखेलच्या नोमोंदी फेस्ताक तयाराय जावन रेतेर सप्टेंबर 2, 3 आनी 4 वेर वेळ सकाळीं 9:30 तावन 4 वरां पर्यंत जागो पर्शुंगला गोपेल वयर दनपारां जेवणाची वेवस्था आसतली आगेलो खर्च आसा कुमक करूंक उलो दिता रेतेर दिवचें जावन आसात पयल्या दिवसा मानादीक बाप श्री लोबो दुसरे दीस मानादीक बाप अँड्रू डिसोजा आनी तिसरे दीस कापुचीन फ्राद दनपा उपरांत विशेष आराधन 3 दीस आसतले मोगाचें न्हू आनी डेलिव्हरन्स तुमकां विशेष तरान जायचे तर सांजेर 4 वरां उपरांत तें आसतलें तुमी पयलें नांव दिवंक जाय नांवा प्रकार त्या डेलिव्हरन्साक आमी आपयतले डेलिव्हरन्सा नांवां दिवंक तुमकां अवकाश आसा मोंदी फेस्ताच्या नव्यान 30 तारीख ऑगस्टाच्या सुरू जावन सप्टेंबर 7 तारखे म्हणसर आसतलें सकाळीं 6:30 वरार कोंकणींत आनी सांजे 6 वरां इंग्लिशांत मिसां आसतलीं 9 दीस विशेष विशयाचेर शिकवणो आसतली आनी हे नव्यानाचे मीस तुमकां कॅपिचिन मँगलो चॅनलांत मेळटलें सकाळींच्या वेळार आनी मोंदिमाच्या फेस्ताचे मीस आनी नव्या बेंजार 8 तारखे सकाळीं 7 वरार आसतलें पाद्रबियो लोकांमोगाळ सांतची परब सप्टेंबर 23 ते 23 तारखेर शुक्रारा ती येता सकाळीं 9:30 वरार आराधन रेलिकेचो पुरशांव 10:30 वरार फेस्ताचें मीस आसतलें फेस्ता दीस सांजेर इंग्लिशांत 6 वरार फेस्ताचें मीस आमी परत दवरलां कित्याक सकाळीं कोणा येवंक जायना ताणें सांजेच्या मिसाक येवचें फेस्ता विशयान चड मायत आनी नव्यानाचे विशय मायत हे करतलो तुमच्या हातांनी दिवन आसात तांचो सगळें आसा मोगाचें न्हू ह्या फुडें एक विशेश कितें म्हळ्यार सप्टेंबर 14 तारीख नव्यानाचो पयलो दीस बुधवार येता आनी सप्टेंबर 23 तारीख फेस्ताचे दीस शुक्रारा येता त्या देखून शुक्रारा आमी
सकाळी 10:30 वरार हे मिसाचे संभ्रम दवरला. तुमकां पयस आसल्यांक येवंक जायनातलें, पूण सकाळी दवरल्या देखून जायत्या जाणांक येवंक जाता. आनी पिडेस्तां खातीर शुक्रारा सप्टेंबर 16 तारखेर विशेष दीस आसा. त्या दिवसी पिडेस्त आनी मलगड्याचो दीस म्हणून आमी हारला. ह्या दिसांत दनपारचें जेवण आमी आसा करतले हांव, आनी पेस्ताच्या दिसाय दनपारचें जेवण आमी आसा करतले हांव. पेस्ताक मिसां मुर्तम पिर्जेंत आनी त्या सवां दिवंक तुमकां अवकाश आसा. हांगाय दिवेत, आमच्या ऑफिसांत तुमी दिवेत. कपुजीन मन्ना बऱ्यान चलोन आसा. हे दोळच्याक 1125 काणाचे वरवीं पटल्यो हांगा तावन तुमी बुकेल्ल्यांक दिल्यात, तुमी ते दिल्ले जावन आसात. हे निरंतर अभियान तुमी दान मारिपाक चलोवन व्हरतल्यात म्हणून बरोसो आमकां आसा. तुमचें दान येवनूच आसा आनी तें खंडीत जावन बोवा परबेचें अभियान तुमी चलोवन व्हरनासात. देव बरें करूं तुमच्या बऱ्या मना खातीर. परवां रेतीर आसा जाल्यार टेस्टमनी आसतल्यो, तुमी तयार करच्यो. विटनेस दिवंक अवकाश तुमकां आसा. मुखाचे न्हू विटनेस दिवंक फाटीं करिनाकात, कित्याक एका विटनेसी तरी कितले जाणांची काळजां मोवाळोवन ती मागण्यां घेवची जावन आसात, आनी ह्या खातीर तुमी विटनेस दिवंक फाटीं करिनाकात. सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, मोगा परिमिताचो करो. दिन वासुया सोम्याक सर्वैताळी, वाकण गावया ताका संसकाळी. ताणे सर्गांनी प्रीतम रचलेली, ताका महिमा सदा काळी. सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, मोग परिमिताचो करो. सर्वैकाळी सोमी पातयेनेचो, दोबऱ्या धाकट्यांक आदार न्हिदला बोसो. सर्गीक काळान सर्वां मोगान बसो, दुखेस्त काळजांक दयेन बुजोवचो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, मोगा परिमिताचो करो. मोगाळ पुत्राचो आमकां मोरी आशिर्वाद दिवा आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या आदिस्वरांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.